नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गरज पडल्यार पयशे बुडोवप्यांची फायल करतले उक्ती। म्हापशा अर्बन बँके वयल्यान मुख्यमंत्र्याचो रमाकांत खलपाचेर फारपेट। सेक्युलर राजकी फोर्साकूच मतदान करात, आर्च बिशपाच्या आव्हानाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो येवकार। भाजपूच सगळ्यात सेक्युलर पक्ष, आर्च बिशपाचे परिपत्रक कमळाचेर मतां मारपा खातीरूच। रेहबार खान खून प्रकरणात 5 दुबावितांक दिली 7 दिसाची पुलीस बंदखण, फुडलो तपास सुरू। धेंपो ब्रँड भाजपा परस व्हडलो न्हय, तांचें काम व्हड आशिल्ल्यान पल्लवी धेंपोक दिल्या उमेदवारी। आमदार विजय सरदेसायाच्या टिकेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची जाप। प्रचारांत लोकांक मेळटा बरो प्रतिसाद, 60,000 वयर मताधिकांक जैत मेळटले, पल्लवी धेंपोचो दावो। पल्लवी म्हणटा विरोधकांच्या टिकेचेर कांयच वायट जाप दिवची ना। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याचो आगळो वेगळो उपक्रम। प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय। म्हापशा अर्बन बँक प्रकरणा वयल्यान आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर फारपेट। 4 लाख लोकांचे पयशे म्हापशा अर्बन बँकेन बुडयले। प्रकरण केंद्रीय RCSA कडेन सुरू आसा आनी गरज पडली जाल्यार एक फावट फायल ओपन करूं येता म्हणून मुख्यमंत्र्याचे थेट शिनाल। पूण हाचेर खलपान उलोवपाक न्हयकार दिलो। अजूनही केस मॅटर त्याचं सुरू आहे, जाय जाल्यार परत एकदा फायल उघडूं येता। आव्हानांक धमकी दिना, आमकां संवय ना। लोकसभा वेंचणूक लागीं येता तशे राजकीय आरोप प्रत्यारोप वाडतूच आसात। तातूंत आतां उत्तर गोंयचे काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांचेर म्हापसा अर्बन बँक प्रकरणा वेल्यान टिका जातना दिसता। सुरवातीक श्रीपाद नायक, उपरांत सुदीन ढवळीकार आनी आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हापसा अर्बन बँके वेल्यान थेट टिका केल्या। इतलेच न्ही जाल्यार हे प्रकरण केंद्रीय RCSA कडेन सुरू आसा, ताची फायल परतून उक्ती करूं येता म्हणून मुख्यमंत्र्याचे निशाल। हांगासर वेगवेगळे जे कॅन्डिडेट आहा पळय न्ही रे, बेकायदेशीर पयसो कितलो लोकांचो लुटला पळय न्ही, तो खबर आहा। जे कॅन्डिडेट आसलेले तेंच्यांनी बेकायदेशीर पयसो, म्हाजे कडेन हांव परत सांगता, म्हाका म्हाजेर उलोवपाक किंवा आमच्या पार्टीचेर आनी कॅन्डिडेटाचेर उलोवपाक तिसऱ्या मनशाचो वापर करचो न्ही, जाय जाल्यार स्वता उलोवचो। हांव वीथ प्रूफ उलोवपाक शकता, वीथ प्रूफ। आनी हे गोंयकारांक खबर आहा, गोंयकार अजून विसरोंक ना। प्रत्येक गोंयकार जाणा, प्रत्येकाक हाय लागल्या। स्वताच्या बळसांतले जेन्ना 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कश्टाचे ते दवरलेले बँकेतले जेन्ना बुडल्या पळय न्ही रे, लोकांक हाय लागल्या, लोक अजून विसरूंक ना। आनी परत सांगता, हांव वीथ प्रूफ दाखोवपाक शकता। आनी कोणी येता आलतू कोणी दुसरो तिसरो कोणी उलयता तेजेर हांव वचना, पण म्हाजेर उलोवपा खातीर तिसऱ्या मनशाचो वापर करूं न्ही, कांय फरक पडना म्हाका। बट तेंय सांगता हांव, त्या खातीर प्रत्येक जाण गोंयकार थोडोसो कशें आसा, गोंयकाराक आमच्या मातशी विसरपाची संवय आहा, त्या खातीर सांगता। आनी प्रत्येकाचे थोडे न्ही ते जवळपास तशें पळोवंक वचत जाल्यार शेअर होल्डर कितले आहले तें खबर आहा मरे? कितले आहले शेअर होल्डर? एप्रॉक्सिमेटली 4 lakhs, 4 लाख लोकांचे पयशे एप्रॉक्सिमेटली हे भितर बुडल्या। मागीर कोणाचे 35,000 आसूं ते 35,000 रुपया त्या वेळार जे आशिल्ले पळय न्ही, ते ताका आयज जवळपास 3 लाखाची किंमत आशिल्ली तेजी, पण त्या वेळार बुडले ते ताका मेळूंक ना। लोकांक खबर आहा। आनी हे कित्याक बुडले, कोणा खातीर बुडले तें सांगात, तें विचारपाची गरज आसा। अरे जेन्ना आमी म्हणटा की लोकांचे पयशे लोक एक विश्वासान ठेवी म्हणून दवरता, आमी स्वता खातीर राजकारण करिना, देश प्रथम ह्याच भावनेंतल्यान राजकारण करता। आमकां देश प्रथम, राज्य प्रथम, मागीर पार्टी आनी तेज्या उपरांत आमी आसा। आमकां त्या खातीर आमी स्वता कसलोच फायदो स्वताक वापरूंक ना। प्रूफ आसा म्हणून तुमी एक्शन कित्याक घेना? तर जे कोण इनवॉल्ड आसा तातूंत लोकांचे 4 लाख लोकांचे पयशे बुडयले तांचे ऑलरेडी जे आहा पळय न्ही बँक, म्हणजे ताजेर आमी हय एक म्हणजे लिक्विडेटर घातलो, लिक्विडेटरा कडल्यान बाबड्यांक थोडे कितें मेळपाक जाय पळय न्ही रे, तितके तरी पयलीं मेळचें। आनी इट इज कम्स अंडर द सेंट्रल RCS। अजूनही केस मॅटर थंयसर सुरू आहा, जाय जाल्यार परत एकदा फायल
उगडूं येता. सेंट्रल आरसीएसा कडेन फायल आसा. हांव म्हणना रे, हांव कोणाक धमकी दिना, आमकां संवय ना. मुख्यमंत्र्याचे टिकेचेर काँग्रेसीचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार रमाकांत खलपान उलोवपाक न्हयकार दिलो. आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान आपूण काय उलोवपाक शकना अशें खलपाचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2012 ते 2024 ह्या भाजपाच्या काळात राज्यात पळयत जाल्यार अल्पसंख्यांकां खातीर काँग्रेसी परस आमी चड काम केलां. सबका साथ सबका विकास हे तत्व पळयतना खंयच भेदभाव केल्लो ना असो दावो करतना आर्च बिशपान काडिल्ले परिपत्रकाचे मुख्यमंत्र्यान स्वागत केलां. कमळाचेरूच मत मारपा खातीर हे परिपत्रक काडलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयचो आर्च बिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रावान 2 दिसां फाटीं एका परिपत्रका वरवीं सेक्युलर म्हळ्यार धर्मनिरपेक्षवाद मानपी राजकी शक्तीक मतदान करपाचें आवाहन केल्लें. आर्च बिशपाच्या हे आवाहनाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आर्च बिशपाच्या वक्तव्याक येवकार दितना भाजप पक्ष खऱ्या अर्थान सेक्युलर आसा आनी 2012 ते आतां मेरेन ते सिद्ध जाला असो दावो केला. आर्च बिशपान खंय हे परिपत्रक काडून कमळाचेरूच मतदान करपाचें आवाहन केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. हांव वेलकम करता. म्हाका दिसता आमी खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर आसा. भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्दतीन सबका साथ सबका विकास काम केलां हें करता आसतना आमी खंयसरूच डिफरन्स करूंक ना. तूं जर भारतीय जनता पार्टीचो इतिहास काडून पळयशीत 2012 ते 2022 म्हणजे 24 पर्यंत आतां 12 वर्सांचो, जाल्यार तुका काँग्रेसी पेक्षा चड काम म्हणजे मागीर तें एक्सपोजिशन आसूनी चर्च आसूनी ह्या सगळ्या खातीर केल्लें आसा. मायनॉरिटी कमिशनाचेर सांगलें तुका केन्नाच जें स्ट्रेंथन नाशिल्लें तें केंद्रांतूय आनी राज्यांत मायनॉरिटी कमिशन स्ट्रेंथन आनी तेजें बरें काम जावपाक लागलां. हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्याच कार्यकाळांत. त्या खातीर कांयच हरकत ना. खरें सेक्युलर जर कोण आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे आमच्या कमळाकूच मत मारपा खातीर तांच्यांनी काडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. परवरे पिळवणा जाल्ल्या रेहबार खान हांच्या खून प्रकरणांतल्या 5 दुबावितांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पिळवण परवरे ऑडिट भवना लागसर मंगळारा एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडिल्ली. परवरे पुलिसांनी तपासणी करून पोस्टमॉर्टमा खातीर ती कूड जीएमसीत धाडिल्ली. पोस्टमॉर्टमा उपरांत ती कुडीची निमणे वळख पटली. प्रेम प्रकरणा वयल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिशेन उक्तावन 5 दुबावितांक ताब्यात घेतिल्ले. पर्वरी वळवाडो हांगासर पर्वरी पुलिसांक एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी मेळ्ळी. पर्वरी, सालिगांव आणि कलंगूट पुलीस ह्या स्पॉटाचेर पावतकच तेंच्यांनी ह्या केसी फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन सुरवात केली. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना अशें कळण्यात येयलें की जी सस्पेक्टेड डेड बॉडी आशिल्ली ती एका रेहबर खान 21 वर्साचो पिराय मुळात रावपी उत्तर प्रदेश आणि पर्वरी भागांतल्या एका सलूनान तो काम करतालो. त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू असताना अशें कळण्यात येयलें की रेहबर खान जो आसा ताचो खंय तरी मर्डर जाल्लो आसा आनी ह्या मर्डर केसी फाटल्यान 15 जाणांचो इन्वॉल्वमेंट आसा. पर्वरी पुलिसांनी काल 5 जाणांक ह्या सस्पेक्टेड केसी फाटल्यान अटक केल्ली आसा आनी आयज अखेर रेहबराचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो आनी तेतून अशें स्पश्ट केल्लें आसा की रेहबराच्या बॉडीचेर मल्टिपल इंजरीज दिसून येयल्यो. त्यानंतर तेजी नेक ट्विस्ट केल्ल्या कारणान ज्यो स्पायनल कॉर्डाक इंजरी जाल्यो त्या कारणाक लागून रेहबराचो मृत्यू जालो. आयज जे 5 जाणांक अटक केल्ले आसा आयज जीएमएफसी कोर्टान 7 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा. जशी ह्या केसी फाटल्यान आमकां अपडेट मेळटा तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोडीकर. गोंयांत धेंपो ब्रँडाचें व्हड योगदान आसा. पल्लवी धेंपोक तांच्या कार्याच्या आनी प्रसिद्धीच्या आदाराचेर भाजपाची दक्षिण गोंयची तिकेट दिल्या. भाजपा परस धेंपे ब्रँड हो व्हड न्हय. धेंपो हे आडनांव व्हडलें जरी आसलें तरी भाजप हो सगळ्यांत व्हडलो ब्रँड जावन आसा. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाच्या टिकेक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. कांय दीस आदीं गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंया भितर धेंपो हो व्हडलो ब्रँड जावन आसा आनी ह्याच ब्रँडाचो वापर भाजप दक्षिण गोंयांत करपाक सोदता अशें विधान केल्लें. पल्लवी धेंपोक तांच्या कार्याच्या आनी प्रसिद्धीच्या आदाराचेर भाजपाचे दक्षिण गोंयची तिकीट दिल्या. भाजपा परस धेंपो ब्रँड व्हड न्हय. धेंपो हे आडनांव व्हडलें आसलें तरी भाजपूच सगळ्यांत व्हडलो ब्रँड. आमदार विजय सरदेसायच्या टिकेक मुख्यमंत्र्याची जाप. BJP has banked on the Dempo name. Dempo is a big name.
सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत डेपो म्हणल्यार आमी भुरगेपणाच्यान डेपो म्हणटा तें नांव आयकलां. डेपो व्हडलें नांव. बाबा डेपो खूब पक्षां भितर ताचें रिलेशन बरें आहा. ताणें एज्युकेशन आनी स्पोर्ट्स फिल्डांत काम केल्लें आहा, खूब केल्लें. फिलॅन्थ्रॉपी केल्ली आहा. सो त्या नांवाचेर BJP इलेक्शन जिखूंक सोदता. भारतीय जनता पार्टी ही खूब व्हडली पार्टी आसा. डेम्पो ही प्रायवेट लिमिटेड तांची स्वताची कंपनी आसा. नो डावट गोंयांत डेम्पो फॅमिलीक ह्या पयलीं पासून वळखता. आमी डेम्पोक तिकेट जी म्हणजे पल्लवी डेम्पोक तिकेट दिल्ली आसा ही त्यांच्या कामाच्या आधाराचेर, तिच्या पॉप्युलॅरिटीच्या आधाराचेर. भारतीय जनता पार्टीच्या पेक्षा डेम्पो ब्रँड व्हडलो ना. आमच्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच व्हडली आसा. तिची पॉप्युलॅरिटी आसा, तिजी बाकीचें तेंचें काम आसा. सो दॅट तेंचे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आसतले, स्पोर्ट्स क्लब्स आसतले, IT इंडस्ट्रीज आसतली, ह्या सेक्टरांत तेंचें काम आसा. एखादो मनीस पॉप्युलर आसल्या कारणान तो लोकां मदीं बेगीन वता. सो दॅट तांचें नांव डेम्पो हें पॉप्युलर आसतलें. बट भारतीय जनता पार्टी व्हडली आसा. आमकां डेम्पो ग्रूप भारतीय जनता पार्टीच्या पेक्षा व्हडलो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आपल्याक दक्षिण गोंयच्यान कितले मताधिक्य मेळटले हाचेर दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपेन भाश्य केला. विरोधकांनी कितली टिका केली तरी तांकां आपूण परती जाप दिवचें ना अशें धेंपे म्हणटा. पळोवयात पल्लवी धेंपे कितें म्हणटा ती. दक्षिण गोंयांत कोणे चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें अशें पल्लवी धेंपेक भाजपान तिकेट दिल्या. धेंपे हे फकत गोंयचेच न्ही जाल्यार भारतांतलें एक नामनेचें उद्देगीक घराणें. गोंयांत शिक्षण, मिडिया, खेळ आनी हेर साबार मळार तांचो मोठो वावर आसा. पल्लवी धेंपे कितल्या मतांनी वेंचून येतली हाचेर मुख्यमंत्री धरून हेर सगळे जाण दावे करतात. मात आमी खुद्द पल्लवी धेंपेक हाचेर विचारलें जाल्यार तिचो आंकडो कितलो आसा तो पळयात. प्रचाराक कसो दिसता? प्रचाराचो सामको बरो रिस्पॉन्स आयला, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयला. ओके. आनी कितें मॅडम तुमकां दिसता की कितले लीड सगळे सांगता, बट तुमचें बीन कितें आसा अशें? 60,000 प्लस लीड मेळटलें. 60,000 प्लस न्ही मॅडम? सगळ्यांचो रिस्पॉन्स बरो. आनी तुमी फर्स्ट टायम इलेक्शन कंटेंड करता, तुमी एन्जॉय करता हो प्रोसेस काय डिफिकल्ट दिसता? आमकां लोकां कडल्यान भरपूर प्रोत्साहन मेळ्ळा. हां, ओके. आनी प्रतिसाद मेळ्ळा. पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. विरोधकांनी कितलीय टिका केली तरी तांकां वायट जाप दिवची ना म्हणून पल्लवी धेंपेन सांगलें. मॅडम अशें म्हणटा विरोधक म्हणल्यार तशें भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा. सामको बरो रिस्पॉन्स. मॅडम विरोधक न्ही टिका करतात तुमकां की तुमी खंयच्या विशयाचेर चड अशी उलयना म्हणून. म्हादय जावं तुमी CM. तांकां जाय तशें उलोवनी, पूण हांव तांचे विशयी कांयच वायट उलोवपाचें ना. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयला. प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय वेंचणूक अधिकाऱ्यान दवरला. गोंयांत वट्ट 1,725 पोलिंग बुथ्स आसात. म्हणजे प्रत्येक बुथार जर 5-5 झाडां लायली जाल्यार 8,625 झाडां ह्या उपक्रमांतल्यान लावप जातली. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयला. प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय वेंचणूक अधिकाऱ्यान दवरला. लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाच्या आदल्या दिसा म्हणजेच 6 मेक प्रत्येक बुथाचेर नेमिल्ली पोलिंग टीम त्या बुथार पावतली आनी 5 झाडां रोयतली. ही झाडां वखदी किंवा फळांची आसूं येता अशें नमूद केलां. जंय जंय मतदान केंद्रां आसात त्या शाळांक झाडां रोवपाक योग्य ती सुवात व्हायट चॉक पावडरान मार्क करून थळाव्या BLOक दाखोवची म्हूण कळीत केला. उपरांत मतदानाच्या आदल्या दिसा येवन पोलिंग टीम थंय झाडां रोयतली. गोंयांत वट्ट 1,725 पोलिंग बुथ्स आसात. म्हणजे प्रत्येक बुथार जर 5-5 झाडां लायली जाल्यार 8,625 झाडां ह्या उपक्रमांतल्यान लावप जातली. ही खरीच गोंयच्या फुडारा खातीर गरज आसा. गोंय पांचवेचार दवरपाक तशेंच प्रत्येक मनशा भितर सैम सांबाळपा विशीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आसा. खरेंच हो उपक्रम मन भोलोवपी आसा. तुमी हाची प्रेरणा घेवन आमचो सैम पांचवोचार दवरपाक यत्न करचो असो आमी उलो मारतात. प्रतिकूल हवामानाक लागून अंदू काजू पिकाचेर परिणाम जातलो आनी काजीचो सिजनूय बेगीन सोंपतलो म्हणून काजू बागायतदारां मदीं हुस्को. अंदू फकत 40% पीक मेळटले म्हणून काजकार सांगतात. पळयात खासा रिपोर्ट. काजींचो वेवसाय हो दिवचल तालुक्या सयत हेर चडशा वाठारांतलो एक मुखेल वेवसाय. अंदू काजींक बेस बरो चवर आयिल्लो, ताका लागून काजू बागायतदारांच्या तोंडार हांसो दिसतालो. मात आतां भार येवच्या वेळार प्रतिकूल हवामानाक लागून काजू पीक कमी जाल्ल्याचे दिवचलचो काजू बागायतदार तुकाराम गावडे सांगता. अंदू सुमार 40%च काजींचे पीक मेळटले म्हूण ताचें म्हणणें. सारकें नासल्या कारणान
अंदू काजींक खूब फटकळ बसलेले आसा। काजी म्हणजे कशें पयलीं आमकां बरें दिसलें चवळ खूब दिसलें की अशें दिसोंक लागलें की अंदू भरपूर भार जातलो असो म्हणून। म्हटल्यार पळय जाल्यार थोडे थोडे दीस वयता हे एनवायरमेंटाक लागून मदींच थंडी पडोंक लागली, मदींच गरमी जावंक लागली, मदींच पावसाचें वातावरण अशें जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळीं जी चवरां आसली ती इल्ली इल्ली पळय जाल्यार इल्ली इल्ली करपाक रावंक लागली। म्हणजे जे पयलींचे फोग जे येयल्ले तेजेच कितें ते आतां आमकां हे मेळोंक लागले। पण आतां इतलें हें जालां की सगळे चवारूच पळोवंक गेले जाल्यार फुडले कांयच दिसना फुडें जे आमकां दिसताले म्हणजे आमची जात्रे कडेन मेळटालो आमचो जो भार आसा पळय तो एक म्हणजे पाडया कडेन भार जाता, मागीर तो जात्रे कडेन भार जाता, मागीर शिगम्या कडेन भार जाता, असो जो भार जाता म्हणजे त्या टायमार आमकां भरपूर नुस्तें मेळटा आनी काजी मेळटा आमकां आनी भरपूर म्हणजे 8-8, 9-9 पासून रातची आमकां लेट पासून आमकां हांगा रावचें पडटा काम करून। म्हटल्यार अंदूचे तशें कांयच दिसना म्हणजे तितको टायमूच जायना। अंदू 4:30-5 म्हटल्यार इतक्यांक म्हटल्यार आतां आमचे हे काबार जाता। पयलीं कितें जातालें चवराक चवर भरघोस चवर येवन भरघोस फकां गळटाली, पण ह्या निसर्गाच्या हितून सगळे वाड लागल्या कारणान फकां अशी की मोजकीच अशी येयल्ली आसा आनी ताका लागून सगळे जे अंदू आहा ते खूब नाश कसो जाल्लो आहा। म्हणजे अंदू धरले 100% भितर धरले जाल्यार 40% बी अश्यो अंदू पीक मेळटले कशें दिसता। आनी अंदू हे जात्रे कडेन म्हणजे आतां इल्ले जात्रा येता म्हणसर आनी एक लास्ट भार जावन म्हाका दिसता सगळे काबार जातले अशें दिसता। म्हणजे अंदू सीजन बेगीन सोंपतलो। अंदू खूब बेगीन सीजन सोंपतलो। लेटू जाल्यो काजी आनी लेट जावन बेगीन काबार जातलो असो दिसता। म्हणजे आमचे कशें जाताले वर्सा हे जे 3 म्हयने आसताले ते कंटिन्युअस 3 म्हयने जेन्ना आमचे पीक जाताले त्या 3 म्हयन्यान आमी पावसभर म्हणटा तशें बरे काजींच्या आदाराचेर घर चलता, मात अंदू काजू बियांक दर नाशिल्ल्यान काजकार अडचणीत आसा। देखून सरकारान काजू बियांचो दर वाडोवचो अशी मागणी ते करतात। तितूरसून एक म्हणजे काजीकू आतां रेट ना आनी काजूंक रेट नासल्या कारणान हांव आमच्या सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता। हांवूच असो काजकार असो ना, भरपूर काजकार आसा जे काजीचे पीक घेवन ते म्हणजे एक 3 म्हयन्याची जे हे आतां फुडें जे वर्सभर आहा ते काजींचेरूच जगता, म्हणजे काजींचेरूच ते इनकम हे करता। पण अशें जालां की हेका सोरो आतां व्हडलोसो वचना आनी तितूर जर काजींकूय रेट मेळना। 110 म्हणजे जी मेहनत आसा ती आमची 3 म्हयने पासून मेहनत करता, 1 म्हयनो तर आमी काजी बियेणपाकूच हे करता। तशें जर हे जर पीक जर भरघोश मेळना आनी आमकां जर रेट मेळना जाल्यार आमकां काय मेळना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। एका तेंपार सांगे, केपें आनी कर्नाटक मेरेन वेपारा खातीर फामाद आशिल्लो खामामळ कुडचडेचो धक्को वायट स्थितीत आसा। वडी आनी वाफोरांनी वेपार पळयल्लो हो धक्को सांबाळपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशें थळावे मागतात। पळयात कुडचडे वाठारांतल्या धक्क्याचो खाशेलो रिपोर्ट। एका तेंपार सांगे, केपें आनी कर्नाटक मेरेन वेपारा खातीर फामाद आशिल्लो खामामळ कुडचडेचो धक्को वायट स्थितीत आसा। पयलीं सावन वडी आनी वाफोरांनी वेपार पळयल्लो हो धक्को सांबाळपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशें थळावे मागतात। जाणी हो धक्को फाटलीं 70 वर्सां लागींच्यान पळयला ते निवृत्त शिक्षक दिगंबर नायक हांणी धक्क्याच्या हालाकीच्या परिस्थिती बद्दल खंत उक्तायल्या आनी धक्क्याचो उरिल्लो भाग पडच्या आदीं ताचो सांबाळ करपा खातीर स्थानीक लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करचो अशी मागणी केला। मीन व्हरपी बार्जीनी ह्या धक्क्याचो एक भाग आधीच उडयला आनी उरिल्लो भाग सुरक्षीत करपा खातीर प्रयत्न जाले ना जाल्यार ही इतिहासीक वस्तू कायमची नष्ट जातली अशें तांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले। कुडचडे जे टावन आसा कुडचडे, त्या कुडचडे टावनाचो हो एक वाडो खामामळ, हांगा खामामळ म्हणटात। आनीक आमी जे आतां उबे आसात हो धक्को पुर्तुगेज टायमार हो बांदिल्लो। जवळ जवळ 100 वयर वर्सां म्हजी यादीक ह्या धक्क्याक जाली। सगळी जी पळय गोंयची पिकावळ आसा ही फोंडे म्हाल जावं तुगेले ते पणजे साकून सगळे वड्यांनी हांगा येताले। चड करून वडी हांगा दुर्भाटकार फामाद तातूंत भितर लक्ष्मण दुर्भाटकार म्हणून आशिल्लो, मागीर एक अशे खूब जाण आशिल्ले ते आपले वड्यांनी ते ही सगळी फॉर एग्जाम्पल तुगेले काजू म्हण, नाल्ल, मीठ येताले हांगा मोठ्या प्रमाणात मीठ येताले आनी त्या वड्यान हाडून हांगा स्टॉक करताले। त्या भायर आक्षे कुट्टाळी सावन जे पळय आक्षेकार आपली कणगां भाजीपालो सगळें घेवन हांगा येताले वड्यान आनी हांगच्यान मागीर कुडचडे जावं सांग्यार केपें ते वताले।
तो इतलो धोको फामाद आशिल्लो, खूब फामाद आशिल्लो. इतली वर्सां जालीं राजकारण आमगेले सरकार बदलली सगळी, पूण हो धोको तस्सो आसा. खरें म्हणल्यार सरकारान हाजेर विचार करपाक जाय आनीक हाजो रिवायवल करपाक जाय. कित्याक ही पुरातन वस्तू एक फावट मोडत जाल्यार परते मेळपा ना. आनी सरकाराचे मना जर आयलें जाल्यार तेणें हांगच्यान बरो एक ट्युरिस्ट स्पॉट हांगच्यान परते फेरी बोट पणजे व्हरपाक सुद्दां जाता. लोकांची ये जा करपाक अत्यंत सुविधाजनक हे आसा. ती अशी घडची जावची अशें आमकां दिसता गांवच्या लोकांक. पूण अजून मेरेन आमचे घेतले हांव ना म्हणना, कोणी तरी आमची राजकारण्यांनी मनार घेवन ह्या धक्याचो डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आमी खूब फावटी प्रपोजल मारले तांचे मुखार, पूण अजून कांय जालो ना, कोणें मनार घेतले ना. हांगा खामामळ हो कुडचड्या वयलो एक ल्हानसो वाडो, पूण एका टायमाचेर खामामळ इतले इम्पॉर्टंट आशिल्लो कारण ह्या सबंद एरियेन सांगे केपें आनी बाकीच्या एरिये भितर हो एक असो पॉयंट आशिल्लो जाग्याचेर सगळें सामान हाड व्हर जाताली. वेगवेगळे तिसवाडी तालुक्यांतले फोंडे तालुक्यांतले लोक शेतकरी आपले सामान आंबे धरून वेगवेगळे बाकीचे उत्पन्न आनी इवन मीठ इम्पॉर्टंट असो मीठ हो पदार्थ हे घेवन ह्या वापरान हांगा येताले आनी हांच्यान मागीर ते वापर मीठ बीन कर्नाटकान वताले. बाकीच्या खातीर हो हिस्टोरिकल धोको फाटली 50-100 वर्स वयर वर्सां ह्या लोकांक आनी ह्या एरिये खातीर म्हत्वाचो आशिल्लो. तो धोको सांबाळपा खातीर आमी फुडें सरपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. थर्माकोलाचेर बंदी आसतना लेगीत SGPDAच्या नुस्तें मार्केटा भायर थर्माकोलाच्या बॉक्सांचो कोयर दिसान दीस वाडतूच आसा. आशी कुशीकच्या शेतांनी लेगीत हो थर्माकोलाचो कोयर उडोवन शेतां पुरोवपाचे प्रकार चालू आसात. मडगांव नगरपालिकेन ह्या थर्माकोलांच्या बॉक्सांचेर बंदी घालची आनी बेकायदेशीर शेतां पुरोवपाचे प्रकार बंद करपाची शिटकावणी समाज वावुरपी मिलाग्रेस फर्नांडीसान दिल्या. हे आमगेले फातोर्डा हो आमगेलो फातोर्डाचो होलसेल फिश मार्केट. हे मेन इम्पॉर्टंट हिंगाचे आमचे होलसेल फिश मार्केट आहा. हिंगा आतां होलसेल फिश मार्केटा कडेन ही थर्माकोला बॉक्सां हिंगा एक थर्माकोला बॉक्सांक हिंगा मुज फाटल्यान चोय एक केज केल्ली आहा आनी ते केजीक म्युनिसिपालिटीचो बोर्ड लायिल्लो आहा. आतां थर्माकोला बॉक्सां म्हणटा ती बॅन जाल्ली आहा. ही खूंय अलाउड ना इंडियेक. कित्याक ही थर्माकोला बॉक्सां तर खूंय अलाउड ना. गोव्हर्मेंटानूच बॅन केल्या ही नाका म्हूण गोंयांत. आतां ही तर थर्माकोलाची बॉक्सां स्टॉप आसतना गोव्हर्मेंटाची ऑर्डर आसतना हे भाशेन हिंगा हांकां अलाउड ना. हे भाशेन हिंगा दवरपाक हे तर लासून बिसून गायले सिकनेस आनी सिकनेस कोणा जातले. हे आमच्या गांवच्या फातोर्डाच्या माडेल आहा, मुंगूल आहा, सेरावली लोक आहा, हे लोक बोगले आहाय. सो हे सगळो धुंवर तर कोणें उजो गायलो हे धुंवरान लोकांक दुयेंसान व्हरपाचे. आतां हे नुस्तेकार म्हणटा ते होलसेलाचे सगळे ही थर्माकोला बॉक्सांनी नुस्तें हाडटाय आनी बॉक्सां काडून हिंगा हेचो एक केज करून हिंगा उडयलाय. सो हे भाशेन अलाउड ना. सो गोव्हर्मेंटू तर सांगता थर्माकोला बॉक्सां अलाउड ना गोंयान हाडपाक जाल्यार ही केश कोन येता गोंयांत आनी हे भाशेन एश कोन केश कोन दवरूंक शकता. हे एक डेंजर आहा आमकां. सो हांव मागोता म्युनिसिपालिटीन हेजेर इन्क्वायरी करची कित्याक म्युनिसिपालिटीचो बोर्ड आहा हेजेर. ओके सो जा तितू बेगीन हे काडचें हिंगाचें कित्याक हिंगा कोणें उजो बिजो गायले हें डेंजर आहा आमकां गांवच्यान. तेच भाशेन आतां हिंगा आमगेले हें आहा चोय हे आमगेली शेतां फातोर्डा शेतां ही फातोर्डाची शेतांक एक्चुली हे इलिगल हिलिंग बोन काडटाय. ओके हे भाशेन जावपा जायना कितें आमगे गांवच्या शेतां आमगे माडेलाची मुंगला वयली सरावली कोण आहाय तितल्यान गेली आमगेली शेतां ही गांवची. हिंगा आतां हें भरून काडप तो आतां ड्रायव्हरा हिंगा चालले आमी हाडून घालतना तो सांगता आमकां खंय एसपीडीन डायरेक्शन दिलां घालपाक. हे एश कोन तेच कोन गोव्हर्मेंट अलाउड करूं शकता. हे इलिगल काम स्टार्ट करप हें सारकें ना. हे आमगे शेतां गोव्हर्मेंटान आमकां दिलोली शेतां ही शेतां तुमकां पुरोवपाक दवरलो नाय. DMC कॉलेजीत कमी हाजेरी लायिल्ल्या भुरग्यांक परीक्षेक बसोंक दिवंक नाशिल्ल्या कारणान विद्यार्थ्यांनी पालकांसयत कॉलेजीच्या भायर निदर्शनां केली. गोंय शालत महामंडळाच्या नेमा प्रमाण 75% हाजेरी उणी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवंक नाशिल्ल्याचे प्राचार्याचे म्हणणे. म्हापशेच्या DMC कॉलेजीत 75% हाजेरी उणी आशिल्ल्या 80 विद्यार्थ्यांक परीक्षेक प्रवेश दिवना. हाका लागून विद्यार्थी पालकां सयत कॉलेजींत जमले. आनी हांव FY BCAचो भुरगो आनी
माझी घरातली एक्सपायर जाली, ग्रँडमदर एक्सपायर जाली माझी, आणि हांवें सरान तेन्ना सांगलेलें म्हाका जस्टिफिकेशन हाड, एक दीस पयलीं जस्टिफिकेशन हाड म्हणून हाडलें, तें हांवें हाडलें, जेन्युन हाडलें हांवें, जेन्युन तेच सर्टिफिकेट बी सगळें अटॅच करून लायलां हांवें, ते हांवें सराक दिला, ते सर प्रोसेस करता म्हटलं, बा दिवंक जाय आमकां, बरोवन तरी दिवंक जाय, आमचे 1 वर्स वेस्ट जाता न्हू, आमकां बरोवन तरी दिवंक जाय, आमचें जेन्युन हांव वयना जस्टिफिकेशन एक्सपायर जालां आमच्या घरांत, तेच सर्टिफिकेट आसा सगळें अटॅच आहा, आमकां बरोवंक तरी दिवंक जाय, आनी आमकां नाल्यार 1 वर्स हे वेस्ट जावचें आनी आमकां तरी रिपीट तरी दिवंक जाय एग्जाम बरोवपाक. हांव इव्हेंटाक गेल्लो, युथीसीटी इव्हेंटाक गेल्लो 10 दीस खातीर, ते डेट बीन सगळें मेन्शन करून इमेल 2-3 गेले एक्सेप्ट करीत नाला, आनी परत धाड हांव ट्राय करीत आहा, घेत नाला सर, प्रिंसिपल सर घेत नाला, परत धाड म्हणून सांग, तें जायना हें जायना म्हणून सांगिता, बेगीन आमकां जालें म्हाजें वचोंक दिल्या परत आमकां लास्ट मोमेंटाक भुरग्यांक सांगला कितें तुमचें तें बीन सांगूंक ना, टिचरीन येवन तुमकां तुमचे पर्संटेज कमी आहा, कोणी तरी भुरग्यांनी येवन सांगला कितें तुमची कमी आहा, हें दिवचें पडटलें, एप्लिकेशन बरोवन दिवचें पडटलें, पूण एप्लिकेशन बरोवन दिवपाक गेलें तेन्ना तो म्हणालो आतां एक मेरेनूच आसा, मागीर तुमचें घेवचें ना म्हणून तांकां परत धाडलें. सो थोडे भुरगे म्हणटात की आमच्या पेक्षा सारके लो अटेंडन्स तेंचे आहा पळय तांकां अलाउड केल्ले आहा, आमकां करूंक ना. सेकंड थिंग टायमींग आमकां 1 मेरेन सांगलेलें की आमी ऑलरेडी हांगासर आहा, आमकां टायमूय दिवंक ना म्हणून. टायम दिवंक ना म्हणजे हे सबमीट करपा खातीर टायम ना. आतां कायद्या प्रमाणे कितें आसा न्ही, जेन्ना भुरगो खंयच्याय कारणा खातीर एबसेंट आसता 3 दिसां भितर तो येयल्या उपरांत कॉलेजीक तेणें आपलें जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय. गोंय शालांत महामंडळाच्या नेमा प्रमाण 75% हाजेरी सक्तीची केल्ली आसा. हे विशीं विद्यार्थ्यांक आदी सावनूच क्लास अटेंड करपाची शिटकावणी दिल्ली अशें डीएमसी कॉलेजीचो प्राचार्य सांगता. विद्यार्थ्यांनी जी कारणां दिल्लीं आसात ती गोंय विद्यापीठात धाडून दितलो आनी विद्यापीठाच्या सुचोवणे प्रमाणूच विद्यार्थ्यांक परीक्षेक बसपाक दिवप काय ना तें थारायतलो अशेंय ताचें म्हणणें. ते युनिवर्सिटीच्या रुला प्रमाणे जे भुरग्यांची एटेंडन्स 75% ना तांकां सेमिस्टर एंड एग्जाम आसा ताका बसपाक मेळना, आनी ज्या भुरग्यांची कमी एटेंडन्स आसली 75% किंवा तेचे कमी अशा भुरग्यांक आमी आतां हे सेमिस्टर एंड आसा एग्जाम ताका बसोवंक दिवंक ना. ह्या भुरग्यांक आमी सुरवातीच्यान म्हणजे डिसेंबराच्यान सांगत आसले की तुमी रेगुलर कॉलेजीक येया आनी 75% एटेंडन्स दवरा. आतां कितें जालां, परीक्षा सुरू जाल्या उपरांत थोड्या भुरग्यांनी हाडून जस्टिफिकेशनां दिल्या की कसल्या कारणां खातीर तेंच्यांनी एग्जामीक बसोवंक ना. आतां आमी अशें ठरयलां की ही जी जस्टिफिकेशनां आसतली ती आमी स्टडी करतले आनी युनिवर्सिटी कडेन धाडून दितले. ज्या जाग्यार एक युनिवर्सिटीची कमिटी आसा आनी ती कमिटी डिसायड करतली ह्या भुरग्यांचे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.